थोड्यांक आउटस्टँडिंग कॅथलीक आउटस्टँडिंग तांचे टॅलंट देखून न्ही तांच्या वर्त्या कामां देखून न्ही आउटस्टँडिंग कॅथलीक इगर्जे भायर रावचे तेणें पळोवचें केदळा टायम जालो की म्हणून पळोवचें हे पटी तें सुटलें जाल्यार मागीर आमी गेल्या त्या देखून हे पटी हांव अशें बसार वचोन आसतना भायर जायतीं जाणां इगर्जे भायर जायतीं जाणां सकाळच्या मिसा वेळार रावल्लीं पळोवन एकलो म्हाका अन्य धर्माचो इता धर्माचो इसारता तो म्हणटा हांगा कितें आज ड्रामा म्हणी आसा गी तितलो लोक भरला गी म्हूण इसारता म्हळ्यार आमच्या लोकांनी भायर रावचें पळोवन तांकां कळी जावना तो कित्याक रावल्यात म्हूण ते चिंतात कांय लोक भरला कोणा ताका जागो नातल्याक भायर रावल्यात म्हूण जागो आसता जाल्यार आमी स्टँडींग आउट कॅथलिक्स म्हणटा आमी आउटस्टँडींग म्हळ्यार स्टँडींग आउट कॅथलीक आनी आतां कोरोना उपरांत आमी पळोवंक गेले जाल्यार ऑनलायन कॅथलीक सगळे ऑनलायनीर जायतें आयकता हांव जायतें पळयता हांव हर एक ऑनलायन 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 म्हणून इगर्जे ओपन आसल्यार इगर्जेक वचोंक नाका जाल्ल्या बरी आज आमी आसा ताच्या बदलाक आमी भोंवता वचोन मालांत आनी खंय पार्कांत हेणें तेणें भोंवन आसता शिवाय इगर्जेक येवंक नाका ऑनलायन कॅथलीक सगळे ऑनलायन आज हर एक ऑनलायनार मेळटा म्हणटात आज पवित्रपण आपणावंक संप्रदायीक थोडे आचरणा सयत ऑनलायनीर मेळटात म्हणून आनी आमी कितें केलां म्हळ्यार आमी चड ऑनलायन गेल्या आतां ऑफलायन जाल्ल्या उपरांत आमी थोडें तें रावयल्लें जाल्यार त्या देखून थोडीं जाणांक म्हणे मिसाक म्हणे वचों शिकोवन आमकां जाय ऑनलायनी पुरो हर एक आमी ऑनलायनीर दिवंक गेल्या जाल्यार ताका थोडे फावटी ते उपयोग दुसऱ्या तरान जाता ऑनलायन वय मलगड्यांक इगर्जे येवंक जायनातल्यांक तांकां ताची गरज आसा पूण कोणाक येवंक जाता तांणी ताचो उपयोग करून आज तांणी इगर्जे वेचेन तो सोडलां ऑनलायन कॅथलीक म्हणल्या बरें ते जियेतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सकाळी आमी सांगता मेळटा आसतना परत देवाचे वर्ते आशिर्वाद आमी मागयान देवाच्या वर्त्या बरेपणांत आमी उल्हासया कित्याक देवान आमकां सांगता परत उठच्या बरें केलां आनी त्या देखून आज कितलेच जाणां उठोन कोण आमकां कळीत ना पूण आमी आसा आमी जीव आसा आनी जिवंत आसा आनी असलें बरेंपण देवान दिल्ल्या खातीर ताका आमी सदांच अर्गां पाठोवंक जाय त्या देखून संत पावल म्हणटा गिव थँक्स टू गॉड इन ऑल द सर्कमस्टन्सीस म्हळ्यार हर एका सन्निवेशान देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय मुगेच्या भावना भयणीनो आज आमी पळयलें जाल्यार आमची कुटुंबाक आमी म्हणटा आमची आईची कुटुंबां ल्हान जाल्यांत आनी ती न्युक्लियर फॅमिली जाल्यांत पयलीं आमची व्हडली आसली जॉयंट फॅमिली आसली व्हडली कुटुंबां आसलीं सांगात आमी आसल्या ह्या वेळार जावंक पुरो त्या कुटुंबांनी जायतो संतोश उल्हास आमकां दिसतालो जावंक पुरो थोडे फावटी झगडीं जातालीं थोडे फावटी मानास्ताप मानाभेद आसताले पूण ते सगळे काण ओडून एका मनाचें आनी एका काळजाचें जावन एक व्हडलें कुटुंब आमी जियेतले पूण आज आमी पळयलें जाल्यार न्युक्लियर कुटुंब ल्हानशीं कुटुंबां त्या कुटुंबांनी आसचीं भुरगीं उणी आनी सगळें तें कुटुंब पळयत आसतना तातूंत एकामेका थंय कितेंच सट्टेक एक सांगाता मेळोन करचें कांयच आमकां दिसून येना पूण व्हडलें कुटुंब म्हणटा आसतना व्हडल्या कुटुंबांत आसली ती सवलताय कसली गे म्हळ्यार एकामेका सांगाता बरसोन जियोवचे ती सवलताय टू बी टुगेदर इन मिक्सिंग वीथ वन अनदर म्हणटा आमी आनी अशें आसता कितें जातालें कितेंय चडून करता आसतना एकामेकाक आदार बरो आसतालो आनी त्या देखून थोडीं कुटुंबां मात्र जॉयंट फॅमिली जावन उरल्यांत व्हडलीं कुटुंबां जावन उरल्यांत थोडीं येता म्हणटात आमी आनीक जॉयंट फॅमिलींत आसा वय आतां ह्या आधुनीक काळार जॉयंट फॅमिली म्हणटाना थोड्यांक न्युक्लियर फॅमिली आसल्या जाती आसली म्हूण बघता त्या देखून जायतीं जाणां म्हणटात हांवें म्हणचें ती एक सोबाय होगडोन घेनाकात कित्याक गे म्हळ्यार आमी सांगाता आसतना भोव आपुरबाय तरान एकामेकाक सोडतोडीन एकामेकाक सांगात दिवन एकामेकाच्या एकवटांत जियोवंक आमकां आदार जाता आनी तें जावन आसा व्हडलें कुटुंबाची एक सोबाय आनी अशें व्हडलीं कुटुंबांत आमी जियेत आसतना थोडे फावटी आमकां बघता
हेरां सकडी ल्हान कुटुंबांत आसा तांकां फ्रिडम आसा, तांकां स्वातंत्र्य आसा. आमकां ह्या जॉयंट फॅमिलीन ती आवडा कुटुंबांत स्वतंत्र ना, एकल्यानच निर्धार करचो आनी उरल्यान आमी सकडी तें मानून घेवचें. तें एका तरान पळयलें जाल्यार आमकां प्लस पॉयंट म्हणयात. कित्याक प्लस पॉयंट घे म्हळ्यार निर्धार घेवचो एक मनीस आसा आनी त्या प्रमाणे सगळे हार भार तो काण घेतात. तशें म्हणून आमी जबाबदारी घेवन वचो म्हण न्ही. जबाबदारी घेता आसतना आमकां खंयी कळो आड वाटेक वता आसतना आमकां तिदवंक, आमकां सांगाता हाडूंक बुवापूरबाय तरान वडिलां आमकां आदार जातात. थोडीं जाणां येताना कावन्सिलींग येता आसतना हांव म्हणचें आसा, तुमी काजर जाल्यात म्हणून तुमच्या आवय बापायक या मामायक सोडनो हेणें तेणें धांव नाकात. एकसरे रावंक पळय नाकात. कित्याक गे म्हळ्यार तीं आसात दायज, तीं आसात वर्त्या तरान तुमकां सांबाळची. थोड्या केजींनी डिफरंट जावंक पुरो, थोड्यांक गेले कस जावंक पुरो, थोड्यांची मेंटालिटी डिफरंट आसूं पूण पुरो तसो न्ही. त्या देखून आमी एकामेका सांगता एडजस्ट करन, एकामेका सांगता सोडतोडीन जियेत आसतना ती जिवन भोव अपुरबायचें अमूल्य म्हणून आमकां भोगता. त्या खातीर आमी सपोर्ट करूंक आसा, एकामेका सांगता सपोर्ट करूंक आमी आसा. आज आमी आनी एक तरान पळयलें जाल्यार आमचे न्युक्लियर फॅमिली आनी जॉयंट फॅमिली आनी आमकां असो एक व्हडलें कुटुंब आनी तें जावन आसा कॅथोलीक फॅमिली. कॅथोलीक कुटुंब आमचें जावन आसा. तुमी आमी आमच्या आवयच्या रांदपा कुडाक गेल्या जाल्यार तुमकां कळीत जाता आमी खंयच्या तरान कितले सकडी डब्बे आसा, कितें सकडी सायत आसा, कितें सकडी वस्तू आसा ते तुमकां कळयता. सगळें तें बऱ्या तरान मांडून दवरलां आनी मांडून दवरली तातूंत खंयचे खंयचे तराचो मसाला घालून दवरतात. कितें आतां सगळें तांकां कळयता. खंयचो डब्बो तो विजिबल ना, तो ट्रान्सपरंट ना तरी तांकां कळयता असो खंयचो डब्बो खंय आसता. त्या प्रमाणे तें काडून त्या प्रमाणे ताचे सायत उपयोग करतात. आनी एका दोळ आमी त्या डब्याक लेबलां घालूंक बसल्या तर खंयच्या टायपाचो कणपीर आसो गे, सासवे आसो गे, जीरे आसो गे, या ओव्या आसो गे, मिरसांग आसो गे, आमटानी आसो गे, मीठ आसो गे, ह्या साखरेचो गे म्हणून लेबलां घालूंक बसल्या तर जायतो वेळ जाय पडटलो. कित्याक जायत्या डब्यांनी आमी वस्तू घालून दवरता आनी ते रांदपा कुड्याची एक सोबाय वाडयता. आनी ह्या रांदपा कुडांत ते सगळें ना जाल्यार रांदपा कूड खाली खाली दिसता आनी रांदप करूंक साध्य ना. आनी अशें आसतना गांवय आपल्या रांदपा कुडांत कितलें बरें तरान मांडून हाडटा. आज थोड्यांचे रांदपा कुडां वता आसतना जायते बरें तरान मांडिल्लें तें पळोवंक दिसता. कित्याक ते सवलताय ते वस्तू आमकां गरजेच्यो जावन आसा. एका वेळार तुमी तें सोडून मेडिकलाक तुमी गेल्यात जाल्यार मेडिकल शॉपांत खंय खंय प्रिस्क्रिप्शन तुमकां जाय त्या प्रमाणे तें मांडून दवरल्यात. असले ते बॉक्सस कितले कितले आसात जाल्यार तुमी वचून एक प्रिस्क्रिप्शन दिवन विचारलें जर तें आसलो तो मेडिकलाचो मनीस घडये भितर तुमकां हाडून दिता, सेकंडा भितर थोडे हाडून दितात. कित्याक तांकां कळीत आसा ते खंय खंय सकडी दवरल्यात आनी कशें तें मांडून दवरल्यात सगळें कळटा. ह्या दिसांनी इल्लें कंप्युटर पळयतात, कंप्युटर पळयल्यार कंप्युटरान टॅबलेट मेळना या प्रिस्क्रिप्शन मेळना. तांणी वचून हाडिचें आनी तें कशें दवरलां तें सगळें तें समजून घेवन त्या प्रमाणे हाडटा. ती एक शाती आनी ती एक उडास तो दवरतात. आनी सगळ्यांक कितें जावचें ना. थोड्यांक तें त्या त्या रित्तेंत आसलेल्यांक तें जाता म्हणून हेर एक लागीं जावचें ना. कितले टायपाची प्रिस्क्रिप्शन येतात. हांव एक दिता, आनी एकलो दिता, आनी एकलें दिता. तशें नानंत तरांचे प्रिस्क्रिप्शन नानंत कंपनीचे ते वखद आसतना तांणी तितलो उडाजोवन तेच कळण्याक वचून तांणी हात घालो जाल्यार तांची शाती पळय कितली अपुरबायची. आमी थोडे फावटी कळना. आमकां थोडे फावटी राग येता. मेडिकला वचून आमी जोर करता. जायतो वेळ काडूंक नजो. कित्याक ताची एक आवश्यकता तांकां कळीत जाय आनी हातुरी तरान तें केलें जाल्यार भोव अपुरबाय आसा. आनी जायते मेडिकलांत पळयल्ल्या प्रमाणे तें इमिडियटली दिता. आनी मेडिकलांत आमी लॅक्सिटी करूंक ना. कित्याक लोक गरजेंत वेता, भारीत गरजेंत वेता. जायते जाण खंयचे अनंत तरेचे पिडेस्त दुसरो कोणी आदार नासतना तेतू वचून थंय रावतात. आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें काम केलें जाल्यार भोव अपुरबाय तरान लोकांक तें पावता. तर आमी कशें एका रांदच्या कुडांत नानंतरचे डबे पळयता, नंतरचे सायत पळयता. त्याच प्रमाणे एका मेडिकल शॉपाक गेले जाल्यार थंय आसलें कळणे आनी नानंतरचें प्रिस्क्रिप्शन पळयता. आनी थंय आसतो मनीस ताका तें सगळें कळीत आसा आनी तो त्या प्रमाणे तुका वखद हाडून दिता.
नंतर जी कितलींच जाणां मेडिकलांत काम करतात, थोड्या व्हडल्या मेडिकलांत जायते जाणां काम करतात, पूण प्रिस्क्रिप्शन तांकां व्हरून दिल्ल्या क्षण तेच कळना लागीं वचून ते टॅबलेटां हाडन या कितें ते सिरप हाडन खंयचे सकळी वखदां जाय त्या प्रमाणे ती हाडून दितात जाल्यार तांची कॅपॅसिटी नियरली वर्त्या शबासकेक पावो जाल्ली म्हणून आमी सांगेत. आज आमी आमच्यात कॅथोलीक समर्थेंत कशें क्लासिफाय केलां, कशें मेडिकलान तें क्लासिफाय करना, कशें किचनांत त्या सायंटिफिकली क्लासिफाय करिनात जाल्यार एका तरान बऱ्या तरान मांडून दवरलां. तशेंच आमच्या कॅथोलीक समर्थ आज आमी कशें क्लासिफाय करयेत म्हूण इल्लें पळोवया. जल्मान आमी कॅथोलीक. एका सावकाराची भुरगीं जाल्यार त्या सावकाराच्या भुरग्यांक कांय पडोन वचना, कित्याक ताचे कडेन जायते आसा, त्या सावकारान जायतें आपणायलां आनी ताच्या भुरग्यांक जेवंक आसा गे, खावंक आसा गे, शिकपाक बूक काडूंक पयशे आसात गी म्हूण कांय पडोन वचना, कित्याक तांचे कडेन सगळें आसा आनी तांच्या बापाय कडेन आसा, त्या सावकारा कडेन आसा, त्या देखून तें तांचेंच म्हूण ताणें घेतलां. आज जल्मान क्रिस्तांव आमी कॅथोलीक समर्थेन जाल्लीं, आमी सदांच आपुरबायेची कॅथोलीक जल्मांत मात्र जावन उरोवंक जायना. त्या देखून थोडे फावटी आमी क्रॅडल कॅथलीक म्हणटा, पाळण्याची कॅथोलीक म्हणटा. पाळण्याची कॅथोलीक म्हळ्यार आमकां जाय जाल्यार बरें चियेवचें. जल्मान आमी कॅथोलीक जाल्यार आमी नीज कॅथोलीकपण आमच्या जिवनांत जियेनासतना, आमचे समर्थ त्या प्रमाणे मांडून हाडिनासतना आमचे समर्थेंत कितें गुणां आसात तीं जियोवंक थोडे फावटी आमी विसरता. आनी असलें जल्मांत कॅथोलीक जावन आमी पाळण्याची कॅथोलीक जाल्यार तेंच उरतले, आमचे वाडावळ तें जायना. त्या देखून आमी जल्मान कॅथोलीक जातना ती वाडावळ करूंक मुखारसून वचत जाय. दुसरे कॅथोलीक आमी पळयले जाल्यार पुर्वज कॅथोलीक, एन्सेस्टर कॅथलीक म्हणटा आमी. कितल्या वर्सां तावन, कितल्या वर्सां फाटीं आदी मागा तावन आमची वडिलां ती कॅथोलीक सादारण मनशां आसा. तुमी आतां आयिल्लीं कॅथोलीक ना, आमी पयले जावन आयिल्लीं कॅथोलिकां, आमच्या संत भक्तांच्या चालीन जावन आयिल्लीं कॅथोलिकां मात्र न्ही आसता 2000 वर्सां आदीं आयिल्लीं कॅथोलिकां आमी म्हणून थोडे फावटी पुर्वज कॅथोलिकां म्हणून आमी एक हेम्मे भोगचे आसा. आनी हे हेम्मे फकत पुर्वज कॅथोलीक म्हणल्यार येना, पुर्वज कॅथोलिकाची ती घट्टाय, पुर्वज कॅथोलिकाचे ते भक्त, पुर्वज कॅथोलिकाचो तो भावार्थ आमी जियेल्या तर तो गुण आयकलो जाल्यार एकादो 2000 वर्सां आदींचे कॅथोलीक तुमी जाले जाल्यार तुमचे सगळे आदी मागातावन ती आयल्यात जाल्यार तसले कॅथोलीक आमी जाता आसतना आमी कितें करूंक जाय, तसले कॅथोलिका सांगता आमी पुर्वज कॅथोलीक म्हूण लेखल्या जाल्यार तसले गुंडाय आमचे थंय आसूंक जाय, तसले गुंडायचे भुरगीं आमी जावंक जाय आनी तशें आमी मुखार वचोंक जाय. आनी अशें आसता आमी पुर्वज कॅथोलीक म्हळ्यार पावना, रोमन कॅथोलीक म्हणल्या क्षण आमी जायना. ताच्या बदलाक रोमन कॅथोलिकांत एक धार्मीक आचरण आसा, वन सिंगल रायट म्हणटा आमी. तशें कॅथोलीक चर्चांत 23 चर्च आसा द्यार आनी तातूंत आमचे रायट रोमन कॅथोलिकाचे रायट एकच जावन आसा. आनी त्या खातीर आमी पयलें जावन आयल्या म्हणल्यार आमी पुर्वज म्हूण लेखून आमी करचें न्ही, आमचे थंय कसलो भावार्थ आसा तें आमी पळोवंक जाय. तिसरें आमी पळयल्यार कन्वर्टर कॅथोलीक, देवाक वळखून आयिल्लीं, देवाची वळख जाल्ली, सोम्याचें मिसांव समजल्लीं, सोम्याचो मोगांत वर्ते बरेंपण भोगल्लीं, तो मोग आनीक सर्तीक भोगच्या खातीर कन्वर्टर जावन ते आमच्या समर्थेंत कॅथोलीक समर्थेंत एक जाल्लीं. आनी तसलें जावन कन्वर्टर कॅथोलीक. फोर्थ ग्रूप आमी पळयलो जाल्यार कॅरिझमॅटीक कॅथलीक. ह्या दिसांनी आमी जायते आयकता कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल, कॅरिझमॅटीक ग्रुप्स, कॅरिझमॅटीक मागणी आनी जायतो लोक ह्या नव्या एका रिन्यूवलांत एक जावन जिविताक एक सुडसुडाय दिवंक सांगता म्हूण चिंतून जायतें बरेंपण आसा. जायते आज भलायकी बरी जाता म्हूण असल्या कॅरिझमॅटिकांत आमी जायतें मागणें जाल्यार हांव मेतेर जाल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता जायत्यो संतोश ते आसा, जायत्यो स्तुती आराधना आसा, थोडे फावटी लिबोबाट आसा, थोडे व्हडल्यान मागणी करचे आसात आनी थोडे फावटी आमी पळयलें जाल्यार सांगाता येवन ते मागोवन त्या प्रमाणे दोग या तेग म्हणल्यार सोम्याचें तें उतर
भावार्थान तुमी मागशात जाल्यार खंडीत जावन तुमकां मेळटलें. त्या देखून आज कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल ग्रुपांनी जायते एकठार आमी पळोवंक मेळटा. आनी अशें घडचें भोव अपुरबाय म्हणून थोडे आमकां भक्तां मात्र न्ही कॅरिझमॅटीक रिन्यूवलांत जायतें बरेंपण आज आयलां. पूण थोडे कितें जातात ह्या कॅरिझमॅटीक रिन्यूवला देखून आमकां थोडें गोत्ता, आमकां थोडें देवाचें उतर गोत्ता, आमी तातूंत जाणाव आनी ह्या रिन्यूवला देखून आमी थोडे कोर्स केल्यात, बायबल कोर्स करूंक पुरो आनी खंयचेर कोर्स करूंक पुरो, तें सगळें आमकां मेळ्ळां म्हणून आमी थोडे चिक्के वयल्या हंताक वेच्या खातीर कितें करता आमी पंगड करूंक पळयता. त्या देखून आज जायते पंगड उब जाल्या देखून जायते साद्या लोकांक जायते कश्टी जाल्यात. त्या देखून कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल आमी बऱ्या तरान मांडून आनी बऱ्या तरान मुखारसून व्हेलें जाल्यार तें एक दायज जावन आसा, दिरवें जावन आसा. ना तर हाचे देखून जायते पंगड उब जावन जायते कलामिटीज जावचे चान्सूय आसता. कॅथॉलीक पवित्र सभेक एक थिबो पडसोय आसा. त्या देखून आमी हे पंगड करच्याक वेचे न्ही, आमकां कितें गोत्ता आसा म्हूण आमी उडी मारचें न्ही, तेजे बदला जियोवचें आनी आमचें जिवन बऱ्या तरान संतोशाचें आनी सुटकेचें सुटसुटायेचें कर्ण घेवचें जावन आसा. आनी एक 5व्या टायपाचें कॅथॉलीक पळयल्यार संडे कॅथलीक, आयतारा मात्र मिसाक एक आमकां साबात तिसरो उपादेश आमी पाळी जाय. त्या देखून आमी मिसाक वचो जाय आनी त्या मिसाक गेले जाल्यार जालें म्हणल्यार एक भोगप आमचें थंय आसा. थोडे आमी मिसाक केदाळा पावल्यार जाता म्हणून चिंतून तशें वता. मिसाच्या बलिदानाचो खरो अर्थ आमी समजून घेतलो जाल्यार त्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जाता आसतना तें मिसाचें बलिदान आमी ह्या जाका सांगाता मेळोन भेटोवचें जावन आसा म्हूण कळीत जाल्ली. जायतीं जाणां बऱ्या टायमार वचोन भोव अपुरबाय तरान मिसाच्या बलिदानांत एक जातात. थोड्यांक हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानाक वयची एक संवय आसता. भारी बरें आनी तें बरें तरान मागोन त्या मिसाच्या बलिदानाक देखून आमी दीस आनी दीस वेता प्युरिफाय जावंक जाय. आमचे थंय नवेसां भोगोवंक जाय, आमचे थंय नितळाय येवंक जाय. आनी तेन्ना हर एक कॅथॉलीक मनीस प्युरिफाय जाता आसतना कॅथॉलीक समर्थच प्युरिफाय जाता, इगर्ज माता प्युरिफाय जाता, द चर्च गेट्स प्युरिफायड म्हूण आमी सांगता. आनी हें जावन आसा संडे कॅथलीक फकत संडे कॅथलीक संडे एक दिसाच्या मिसा खातीर मात्र न्ही. त्या देखून हेरांदें तें एक भोगप आसा. आमी खाली संडे मात्र एक दीस वय संडे भोव अपुरबायचो अपूट साबत असो दीस बऱ्या तरान आमी सांबाळचो. त्या प्रमाणे पवित्रपण आमी सांबाळून व्हरचें. मात न्ही आसा तें पवित्रपण हर एका दिसा म्हणल्यार बरी विस्तारवचें जावन आसा. आनी एक तरान पळयल्यार कॉयर कॅथलिक्स खाली कॉयराक आमी येवता. कॉयरांत आमी आसा जायते जाणां म्हणजे हांव कॉयरांत आसा बादर. कॉयरांत येवन म्हजें मत खंय आनी खंयचें नोट घालचो, खंयचें सॉंग घालचें. आतां आमकां तेच प्रोजेक्टर आसा ते प्रोजेक्टरांत तें फ्लॅश करचें तें सगळें तातूंत आसता. शिवाय मिसाच्या बलिदानांत आमी आसा. पुरो कॉयर ग्रूप तशें म्हण हांव सांगना, पूण जायते टायपान आमी पळयलें जाल्यार तें आसा. आनी आतां मोबायलांनी हिम्स मेळटात, त्या देखून ते मोबायलां उपयोग करन त्या प्रमाणे आमचे कॉयर कॅथलिक्सांनी मिसाच्या बलिदानाचें की चड इम्पॉर्टन्स त्या कॉयराक दिल्ल्या देखून मिसाचें बलिदान कितलें फळबरीत जाता तांच्या जिवनांत म्हणलें एक सवाल आमच्या थंय उदयता. त्या देखून कॉयर आसा जाय, पूण कॉयर इन सपोर्ट कॉयरच मेन घेवंक जायना. मिसाच्या बलिदानाक खाली एक सपोर्ट आनी मागोवंक आदार जावचें जाय. त्या देखून आमी सगळें कॉयरीत म्हूण चिंतून तें मात्र म्हजें उरलें तेगलें मिसाच्या बलिदानांत आमकां कांयच पात्र ना म्हणल्यार बरी. थोडे फावटी आमी जियेल्या तर तें सूख जाता आनी मिसाच्या बलिदान प्रमुख जावन आसा. आनी ताचे सांगता इट इज ए अकंपनीमेंट. कॉयर इज जस्ट एन अकंपनीमेंट. त्या देखून तेंचो प्रमुख म्हूण घेनाकात. तसली कॅथोलिकाय आसात. 7वें कॅथोलीक पळयलें जाल्यार पयल्या बांकाचे कॅथोलीक जायते जाणां आज पळयतात तुमी. पयल्या बांकाची संप्रदाय ठरावन मलगाडी आमची पयल्या बांकांत वचून बसांक पयल्या बांकांत वचून बसनासल्यार मीस आयकल्या बरें जायना. तांचे एक मतींत आमी मुखार आसा जाय, आमी बऱ्यान ते मीस आयकत जाय. पयले जावन तांकां ती संवय जाल्या बेगीन वचून खंय म्हण इल्लो जागो आसल्यार ते आमकां पळोवंक मेळटा. भोव अपुरबाय ती
कित्याक पयल्या भांगाची थोडे फावटी लास्ट बेंच कॅथलिक्स असतात थोड्यांक फाटल्यान येवन रावचे मुखलो खंय VIP जागे जोडला कोण ना म्हणून थोड्यांनी चिंचे म्हूण दिसता म्हाका कित्याक म्हळ्यार एका पिरगेजेक हांव गेल्ले तेन्ना मुखल्या तितीन बांक फ्री आसले आनी हांवें पॅरिस फेस्टाक म्हजो इश्ट आसलो तो ताका विचारलें कितें बाबा तुमच्या इगर्जेंत तितीन बांक फ्री धरल्यात काय VIP म्हणून ताका टॅग घालूंक आसा गे VIP येवंक आसा गे ताका तो म्हणा लागलो आमची मोस्टली कॅथलिक्स चड जावना लास्ट बेंच कॅथलिक्स आसा ते तांणी लास्ट बेंच ऑक्युपाय करचे त्या देखून मुखले बांक खाली उरल्यात लास्ट बेंच कॅथलिक्स आमी म्हणटा हांव तांकां थोड्यांक आउटस्टँडींग कॅथलीक आउटस्टँडींग तांचे टॅलंट देखून न्ही तांच्या परत्या कामां देखून न्ही आउटस्टँडींग कॅथलीक इगर्जे भायर रावचे तेणें पळोवचें हेणें पळोवचें केदाळा टायम जालो की म्हणून पळोवचें हे पटी तें सुटलें जाल्यार मागीर आमी गेल्या त्या देखून हे पटी हांव बसार वचोन आसतना भायर जायतीं जाणां इगर्जे भायर जायतीं जाणां सकाळच्या मिसा वेळार रावल्लीं पळोवन एकलो म्हाका अन्य धर्माचो इता धर्माचो विचारता तो म्हणटा हांगा कितें आज ड्रामा म्हणे आसा गी तितलो लोक भरला गी म्हूण विचारता म्हळ्यार आमच्या लोकांनी भायर रावचें पळोवन तांकां कळीत जावना तो कित्याक रावल्यात म्हूण ते चिंतात कांय लोक भरला कोणा ताका जागो नातल्याक भायर रावल्यात म्हूण जागो आसता जाल्यार आमी स्टँडींग आउट कॅथलिक्स म्हणटा आमी आउटस्टँडींग म्हळ्यार स्टँडींग आउट कॅथलीक आनी आतां कोरोना उपरांत आमी पळोवंक गेले जाल्यार ऑनलायन कॅथलीक सगळे ऑनलायनीर जायतें आयकता हांव जायतें पळयता हांव हर एक ऑनलायन 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 म्हणून इगर्जे ओपन आसल्यार इगर्जेक वचोंक नाका जाल्ल्या बरी आज आमी आसा ताच्या बदलाक आमी भोंवता वचोन मालांत आनी खंय खंय पार्कांत हेणें तेणें भोंवन आसता शिवाय इगर्जेक येवंक नाका ऑनलायन कॅथलीक सगळे ऑनलायन आज हर एक ऑनलायनार मेळटा म्हणटात आज पवित्रपण आपणावंक संप्रदायीक थोडे आचरणा सयत ऑनलायनीर मेळटात म्हणून आनी आमी कितें केलां म्हळ्यार आमी चड ऑनलायन गेल्या आतां ऑफलायन जाल्ल्या उपरांत आमी थोडें तें रावयल्लें जाल्यार त्या देखून थोडीं जाणांक म्हणे मिसाक म्हणे वचोंक शिकोवन आमकां जाय ऑनलायनी पुरो हर एक आमी ऑनलायनीर दिवंक गेल्या जाल्यार ताका थोडे फावटी ते उपयोग दुसऱ्या तरान जाता ऑनलायन वय मलगड्यांक इगर्जे येवंक जायनातल्यांक तांकां ताची गरज आसा पूण कोणाक येवंक जाता तांणी ताचो उपयोग करून आज तांणी इगर्जे वेचेंत सोडलां ऑनलायन कॅथलीक म्हणल्या बरें ती जियेतात पोस्ट कॅथलीक म्हणून आमी म्हणटा आनी एक टायपाचे तांकां एक हुद्दो आसलो इगर्जेंत तांकां एक हुद्दो आसलो आनी त्या समर्थेंत ते जियेत आसतना कॅथोलिकांत आसल्या संघ संस्थांनी एक बरो हुद्दो आसलो त्या देखून त्याच हुद्द्यार आजूनय जीवन आसा तांचे टर्म केदाळा जाला गी जाल्यार आनी त्याच हुद्द्यार आसात हांव वायस प्रेसिडेंट हांव ताचो प्रेसिडेंट हांव असो सेक्रेटरी हांव आयोग असो तो आनी कॅरिस्मॅटीक रिन्यूवल असो हांव व्हरतो मेंबर आनी तशें म्हणून जायते हुद्दे ताका आमी म्हणटा पोस्ट कॅथलीक जाला तुजी अवधी मुक्त जाल्या हेरांक सोड सोड आनी बोवा पुरबाय तरांची ताच्या बदलाक त्याच हुद्द्यार म्हाका आनीक लेखी जाय आनी म्हाका प्रामुख्यता दी जाय म्हणल्यार ती पोस्ट कॅथलीक राजकीय कॅथोलिकी आसात पॉलिटिकल कॅथलिक्स तांणी थोड्या कॉजा खातीर मात आसचें कांय सोडून करता आसतना इमिडिएटली तांणी राखोवन आसचें केदाळा हे पटी थंय वचून पडी येता म्हूण राजकीय त्या खातीर न्ही राजकीय उपराटोंक न्ही राजकीय जाय फॅसिलिटेशन ऑफ द फॅसिलिटीज बऱ्या तरान आसले सवलतायो बऱ्या तरान वांटून घेवन अपुरबाय तरान जियोवच्याक राजकीय आसूं ताच्या बदलाक हांवें म्हजो ते ग्रूप काडून पेटी पॉलिटिक्स खेळच्याक राजकीय न्ही त्या देखून हांव पर एक फावटी म्हणटालो थोडे फावटी जायते जाण तुका विरोध रावंक पळयतात तांकां इंडिविज्युअली कांय करूंक जायना त्या देखून कसलेंय एक समस्या ल्हानसो मेळ्ळो जाल्यार पुरो सगळे जाण उडी मारतात कित्याक म्हळ्यार ते मनस्ताप आसले हेणें तेणें आसले मनीस एक तेणें उडी मारून पडटात ते जाणा ताका राजकीय तिरूव म्हणटा आमी ताका पॉलिटिकल एक कलर लायला म्हूण आमी सांगता कित्याक ते मनस्ताप आसले सगळे जाण एक कितेंय इश्यू मेळ्ळो जाल्यार ते थोडे जाण जावंक पुरो ट्रान्सजेंडर फायट करूंक फिडोफिलिया फायट करूंक या आज राजकीय तरान जावचें करप्शन फायट करूंक आनी तशेंच नानंत तरेचे विधवळी नानंत तरेचे क्रूर हिंसा आनी थोडे फावटी
तांकां न्याय मेळनातले जाता ते न्याय हाडच्या खातीर तांच्या खातीर प्रतिभटन करून आमी झुजोंक तस जाल्यार राजकीय कॅथोलीक आसल्यार ओडना तेज जाल्यार आमी फॉर ए कॉज सांगात येता बरेपणांत तें आपणावंक शकता आनी अशें आसतना आमी थोडे रायट्सा खातीर राजकीय कॅथोलीक सांगात येवन काम करचें बरें आतां आमी पळयलें जाल्यार सांप्रदायीक कॅथोलीक म्हळ्यार आमी पयलें तावन आमचें मूलभूतवादी कितें आसा तें आमी दवरून त्या प्रमाणे जियोवचें हाका आमी म्हणटा पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर ते आमकां देवाचें उतर आसा त्याच प्रमाणे आमकां पवित्र बायबल आसा त्या पवित्र बायबला द्वारे आमी शिकलें आमच्या वडिलांनी आमकां दाखोवन दिलें सगळे संप्रदाय दवरून आमी मुखार येवचें जावन आसा आनी त्या देखून ट्रेडिशनल कॅथोलीक आमी जावच्याक आमकां आपोवणें दिलां पूण थोडे फावटी हे ट्रेडिशनल कॅथलिकाचे एक वीक पॉयंट कितें म्हळ्यार फंडमेंटलिस्ट म्हळ्यार तांणी सगळी एक बायनाकुलर काडून म्हणल्या बरी पळोवचें तुलान करून पळोवचें आसा त्या देखून कितेंय जोडून येयल्लें जालें त्या वेळार तें सारकें ना हें सारकें ना सारकें आसल्यान जिये न्ही तें सारकें ना हें सारकें ना म्हणून तुवें ताच्या तुजें जिवान पिडार करच्या बदलाक बरेंपण आपणावन जिये त्या खातीर आमकां जायना जाल्यार कितें आसल्यार म्हाका जाय जाल्ल्या बरी चलच्या खातीर आमी थोडे फावटी हे फंडमेंटलिस्ट जावन जियोवचें आसा फारिजेव कितेंय पळयलें जाल्यार सगळें त्या प्रमाणे ते पळोवन आसले आनी त्या प्रमाणे तांचें जिवन आसलें म्हाका जायना तितले कडेन हांव तें सारकें म्हणूंक तयार ना म्हणल्यार बरें थोडे फावटी आनीक कितें करता ते फंडमेंटलिस्ट हर एका की तूं हें सारकें ना तें सारकें ना म्हणून जेवणसाराक लागीं वो जेवणसाराचे हाका जेवणसाराचे कुयुक्त आयल्यात म्हणून थोडे फावटी समजून घेवचें आसा त्या देखून फंडमेंटलिस्टान थोडे फावटी तांणी पळोवची रीत ती सारकी केल्यार त्या खातीर जेजो भोव आपुरबाय तरान सांगता पयलें तुजें आडें काड आनी उरिल्ल्यांचें किसर तूं पळय म्हळ्यार तुजें आडें काडलें जाल्यार तुका किसर पळोवंक आदार जातलो नातल्यार तुजें आडें दवरून उरल्यांचें किसर कित्याक तुवें पळोवचें तुजें आडें दवरून ह्या तुजें तें आसलें वायट दवरून हेरांनी केलें सारकें न्ही म्हणून फंडमेंटलिस्ट सांगता त्या देखून संप्रदायीक ट्रेडिशनल कॅथोलिसिजम थोडे फावटी ह्या फंडमेंटलिस्ट देखून वायटाक गेल्लें जावन आसा पूण आमकां कितें गरजेचें म्हळ्यार ट्रेडिशनल कॅथलीक आसले संप्रदाय ते मुखारसून व्हरून त्या प्रमाणे आमच्या भावार्थाची गटा ह्या आमच्या भावार्थाची गटाय आमी समजून घेवन तेच भावार्थाची सता आमी उगडापी करूंक आमकां आदार जावंक ट्रेडिशनल कॅथोलिसिजम भोव गरजेचें जावन आसा आनी एका टायपाचे कॅथलीक पळयल्यार लिबरल कॅथलीक तांकां आमी म्हणटा उदारमनाची जायते अकोमडेशन ते करतात ह्या इगर्ज माते सांगात एक जावन जियेतात थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार म्हज्या फायद्या खातीर मात्र हांव लिबरल जाता उरलें की न्ही त्या उक्त्या मनाचो म्हाका कितें मेळटा तें म्हाका बरें जाता आनी थंय म्हजें कांय शिजता त्या दळा मात्र हांव थंय आसता तें लिबरल कॅथलीक तेजें आय कॅथलीक आई म्हळ्यार हांवूच एक व्हरतो व्हडलो मनीस म्हणल्यार बरें आमी जियोवचें आनी म्हजें व्हडपण लेखचें असलें आय कॅथलिकाक थंय ताका उदारमनाचो म्हणनात तें ताचें शिस्त दोनच्या खातीर ताचें कॅथलिसिजम ताणें जियोवचें जावन आसा आनी अशें आसता आमच्या लिबरल कॅथलिसिजम आमी पळयलें जाल्यार समर्थन पळयलें जाल्यार फातकी मनशां आसात सगळे संप्रदाय सांगाता व्हरून आपुरबायचें जिवन जियेतात पातकी हर एक पातकी आनी ते पातकी जिवीत ताणें जियेत आसतना बऱ्या तरान ताणें आपली बदलावण करून नव्या जिविताच्या वाटेक वयचें जावन आसा लिबरल कॅथलीक उदार मनाची कितेंय सोडून हें करता आसतना अकोमडेट करूंक या तें एडजस्ट करूंक या तें ओपन घेवंक तयार आसचें आनी त्या प्रमाणे जियोवचें अकरेचें पळयल्यार क्रिश्चन कॅथलीक नातल्यार आमी म्हणटा जिजस टायप कॅथलीक हें कॅथलिसिजम आमचें जावंक जाय क्रिश्चन कॅथलीक आमी फकत जल्मांत ह्या सुमार आमी दिले त्या टायपाचे जल्मांत पुर्वज पोस्ट कॅथलीक कन्वर्टर कॅथलीक ऑनलायन कॅथलीक स्टँडींग आउट कॅथलीक असले कॅथलीक सगळे जावच्या बदलाक क्रिश्चन कॅथलीक ह्या जिजस टायप कॅथलीक कित्याक जिजस टायप कॅथलीक जेजूच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू
त्या देवाच्या उतरा काल जियेलो देवाचे उतर तो अपुरबायतरान मुखारसून व्हरतालो त्या देवाच्या उतरा प्रकार तो जियेतलो आनी असलें देवाचें उतर तो जियेत आसतना ताका आमी म्हणटा ताणें परण्या सोल्ल्यांत असलें सगळें तें बरेंपण तो आपणावन त्या प्रमाणे जियोंक तो पेसडतलो आनी अशें आसता जीजस वॉज कमिटेड टू द स्क्रिप्चर परण्या सोल्ल्यान माथ्योस एवंजेल 5 अध्याय 17 आनी 18 वळींत आमी पळयलें जाल्यार तो म्हणटा आय हॅव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ हांव कायदो कानून मोडूंक येवना तें जियोंक तें रुता करूंक आयला म्हूण तो सांगता दुसरें आमी पळयलें संप्रदायीक मागणी जायती मागणी आसात पयलीं आमच्या वडिलांनी ती मांडून हाडिल्ली त्या प्रमाणे त्या मागण्यांत आमी एक जावन त्या प्रमाणे आमी जियोवचें ताचे बदलाक आमकां तें जायना हें जायना म्हणून आमी जियो संप्रदायीक मागणी जेजू बोवा पुरबायतरान ताणें आपल्या जिवनांत ते मांडून हाडिल्लें जावन आसात सिनगॉगाक वताले त्या दिसांनी ताका सिनगॉग सोडून दुसरें कितें कळीत नासलें साबत फॉलो करताले हें सगळें जेजू त्या प्रमाणे जियेतालो पूण बरीं कार्यां करूंक तो केन्नाचो विसरलो ना साबत खाली दवरन बरीं कार्यां तुज्या खातीर मात तूं करूंक शकता उरलें केल्यार तूं ताचे वयर आपात मांडटाय तेन्ना जेजून तें खंडन केल्लें जावन आसा पूण संप्रदायीक मागण्याक जेजून केदाळेच ना म्हणना संप्रदाय ताणें आपल्या जिवनांत जियेलोच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरलेले जावन आसा क्रिश्चन कॅथलिक्स आर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरयले कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरता आसतना पवित्र आत्मा तुजें जिवन मुखारसून व्हरतालो त्या प्रमाणे तुका जियोंक शिकयतलो आनी तें जावन आसा बिरमतेन बरलेलें काळीज सोम्याचें द कंपॅशन दॅट ही हॅड ताचे बिरमतेन बरलेलें काळीज हेरां खातीर सुरसुरता कळवळटा आनी त्या देखून तो जायत्या जाणांक वेता आसतना कोण सकडी मेळ्ळे तांकां सकडी तांच्या भावार्था प्रमाणे गूण करता आनी तें आसल्ल्यांक खाण दिता जेवण दिता सगळें बरेंपण तो करता बिरमतेन बरलेलें ताचें काळीज आनी चवथें आमी क्रिश्चन कॅथलीक या जीजस टायप कॅथलीक जाय जाल्यार आमचें तें खालतेपण आसूंक जाय समारेची स्त्री वर्त्या तरान त्या जेजून तिका सांगलेल्या उतरांचो अर्थ करून घेवन जेजून सांगलें तिची चूक सगळी मानून घेतली खालतेपणान ओपून घेतली आनी म्हणा लागली आय हॅव सीन द मेस्सिया हांगा आसा आनी तोच म्हज्या जिवना विशयी ताणें सगळें सांगलें त्या देखून स्पिरीट एंड ट्रूथ हे दोनी सांगाता घालून आमचें जिवन आमी जियोवचें जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन वी नीड टू बी स्पिरिटेड सतानितीच्या वाटेन आमी जियोंक मुखार वचचें जावन आसा आनी अशें आसता जीजस टायप कॅथलिक्स आमी जाता आसतना आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन आसचो तो मोग वळोवंक जाय आनी अशें वळटा आसतना हर एके बरेपणान जियोंक आमकां आदार जातलें संपावलो म्हणटा देवदूतेच्या कृत्यांत अपुरबायतरान तो सांगता आज आमी सोम्याच्या आवडत्या जिवितांत जिवनांत भागीदार जावंक आसा आनी तसलें भागीदारपण आमकां दिता आसतना सगळें बरेंपण आमकां दिता आनी असलें बरेंपण आमी बगूंक सोम्या तें एक जावया सोम्याच्या आदारान जियेवया चड आनी चड मापान क्रिश्चन कॅथलीक ह्या क्रिस्तांव कॅथलीक सोम्याच्या काळजा बरें आसलेल्या जिवितांत आमी जियोंक शिकया आनी सोमींत आमकां दिता तो आदार सदांच घेवया लेट अस बी क्रिश्चन कॅथलीक जीजस टायप कॅथलीक विथ ग्रेट कंपॅशन आमच्या काळजाच्या त्या वर्त्या गुंडायेतावन उमाळोन येवं दी त्या मोवळ्याची जर माय मोगाची मायपासाची जर आनी एकामेकाक आदारसून देवान दिल्लें बरेंपण घेवच्याक आमी सर्वां आयतीं जावया विनोद गांगुळे आनी तेज्या टिमाक आनी आमकां सर्वांकी देव ताच्या आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी ताणें दिलें विशेश योजन आमच्या जिवनाक संपूर्ण करच्याक ते मिसांव आमी अखेर पर्यंत मुंदासून व्हरच्याक देव आमच्या सांगता सदांच आसूं दी क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसाव क्रिस्ताचें येणें हर एका घडये म्हणल्या बरें आमच्या जिवनांत जावं दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.